बीजेपीचो प्रभारी सीटी रवी गोंयांत रातचो दिगंबर आलेश तसोच हेर G8 मेळ्ळो। काल पक्षाच्यो समिती संघटना कडेन बसका जाल्यो। सकाळ सावन पक्षाच्या हेडक्वॉर्टर्सांत बाकीच्या फुडाऱ्यां बरोबर बसका। पार्टींत आयिल्ल्या नव्या आमदारांचें कशें कितें काय विचारल्यार नवे पोन्ने खंय कांय ना, आयले ते पक्षाचे। कळटा ते प्रमाण ज्येष्ठ फुडाऱ्यांचे बसकेंत नव्या दोगांक सुवात करूंक दक्षिणेंतल्या दोगा मंत्र्यांक पक्षादेशाचें शिनाल गेलां। पार्टी मजबूत करने के लिए कोशिश करते रहता है। मेरा काम है पार्टी और मजबूत होना, इसके लिए मीटिंग है। अलग अलग तरीके स्तर का मीटिंग रखा था, पूरा मीटिंग कंप्लीट हो चुका है। केवल चुनाव के लिए काम करने वाला हम नहीं है, पार्टी मजबूत करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहता है। सर रिशफल मिनिस्ट्री रिशफल कुछ है वैसा कुछ? आपका सपना है क्या? नहीं। सुबह एमएलए के साथ, मंत्रियों के साथ, सबके साथ मीटिंग हुई। ऐसा नहीं था, सभी संतुष्ट थे, सरकार के बारे में संतुष्ट थे, पार्टी के बारे में संतुष्ट थे, आपके बारे में भी संतुष्ट थे। दिसभर आमदार मंत्री आणि कोर ग्रुपाची सिटी रवी बरोबर वेगवेगळ्यो बसका जाल्यो। सुत्रांकडच्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण काँग्रेसींतल्यान पक्षांत आयिल्ल्या आमदारांक सरकारांत सुवात करून दिवची पडटली म्हूण बसकेंत उलोवप जालें। पक्षाकडच्यान जो आदेश येतलो तो पाळचो पडटलो म्हूण दक्षिणेंतल्या 2 मंत्र्यांक शिनाल दिला म्हूण सुत्रां सांगतात। वेळीचो सावयो आनी मंत्री गोविंदा बरोबर सिटी रवीन वेगळी बसका घेवन तांचो इश्यू तडीक लायलो म्हणूनय सुत्रां सांगता। ताका जें कितें सांगूंक जाय तें तांचे कडेन उलोवप जालें, तांकां सांगिल्लें आसा। दोनूय बरोबर डिस्कस जालें, मंत्री उलयले आनी ताचे कडेन बसून आमी चर्चा केली। ताका सांगलें की एकंदर कशा पद्दतीन ताणें जो इमिजिएट स्टेटमेंट केलो त्या संदर्भात उलोवप जालें। जें ताणें उलयलो त्या संदर्भात ताका सांगिल्लें आसा, त्यामुळे तितले पर्यंत ठीक आहे। बाकी आमी डिटेल ताका उलयना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मोपाचो विमानतळ सुरू जातकीच मोपा आनी दाबोळेक सुरवातीक बरीच आव्हानां आसतलीं। एअरलायन्स, लोकांचो रिस्पॉन्स आनी मार्केटांतले सर्तीक लागून कांय तेंप दोनूय एअरपोर्टांचेर ताण आसतलो। एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीचो रिपोर्ट। ते भायर सुरवातेक एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट फी वाडोवन दिल्ल्यान पॅसेंजरांक तिकीट 450 ते 1100 मायज। मोपा विमानतळाच्या उक्तावणाचो दीस लागीं पावता तसो दाबोळी विमानतळाच्या फुडाराचे प्रश्नचिन्ह उबे जावंक लागला। एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी म्हणटा ते प्रमाण दोनूय विमानतळ लागीं आशिल्ल्यान एकाच ट्रॅफिकाक एकामेका कडेन सर्त स्थलांतरीत येरादारी आनी विमान कंपन्यांच्या प्रतिसादा विशीं कांयच कल्पना नाशिल्ल्यान सुरवातीच्या पावण्यार आव्हानां आनी अनिश्चितताय आसतली। हे आदीं हैदराबाद आनी बंगळुरूचे एअरपोर्ट नवो विमानतळ चलचो म्हूण बंद केल्ले। एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी विमानतळाक लागपी वेगवेगळे कर आनी शुल्क थारायता। ते प्रमाण मोपा विमानतळाचेर तिकेटीचेर युजर्स डेव्हलपमेंट फी चड दवरल्या। एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीची ऑगस्टांत ऑर लायिल्ली। ऑर्दी प्रमाण एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट फी देशीक 450 रुपया, आंतरराष्ट्रीय तिकेटीचेर 1100 रुपया। एअरपोर्ट ऑपरेटरान देशी विमानांक 980 रुपया, आंतरराष्ट्रीयांक 1500 रुपया मागिल्ले। 2 दिसां फाटीं मंत्री माविनान दाबोळे विमानतळा विशीं उक्तायल्लो हुस्को। उपरांत दोनूय विमानतळ चालू उरतले म्हूण सांगून मुख्यमंत्र्याचो सांबाळून घेवपाचो स्टेटमेंट। तातूंत एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीची ही स्टडी। गोंयच्या दोनूय विमानतळांक एक एक करून शिनाल मेळप सुरू जाला। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। नवे जेटी धोरणा आड NGO एक्टिविस्ट, राजकीय पक्षांची पणजे पर्यटन भवना कडेन निदर्शनां। जेटी पॉलिसी खंय पर्यावरणाक मारक। लोकांक विश्वासांत घेनासतना सरकार धोरण लोकांच्या माथ्यार मारता। शेतां भाटां, दोंगर, खाजनां काबार करपाचें कारस्थान चल्लां म्हणून बॅनर, तख्ते घेवन घोशणा। पर्यटन मंत्री म्हणटा निदर्शनां करपी दिशाभूल करतात। पॉलिसी 2022 न्हयाचेर आक्रमण, दर्याचेर आक्रमण, खाजनाचेर आक्रमण, नो काउंटरिझम, गोंयची शेतां दोंगर राखतले। जेटी पॉलिसी तुम्ही वाचले जाल्यार हातून कसलेय सायंटिफीक स्टडीज, कसलेय रिपोर्ट्स आनी कसलेय आंकडे, कसलोय डेटा कांयच ना। सो ही पॉलिसी वाचली जाल्यार पळोवपा येता की ही सामकी वेग आसा, हातून कांयच क्लॅरिटी ना। तुम्ही ही जेटी पॉलिसी हाडल्या नंतर ताजे प्रत्येक गांवांत जी जेटी येतली, ज्या जाग्यार तुम्ही प्रपोज केल्या थंय तुम्ही इकॉलॉजिकल इम्पॅक्ट, एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट ताचो स्टडी केला काय ना, तो एक मोठो प्रश्न आसा। गोंयकार आज उठला
GE draft jetty policy 2022, which is disastrous to Goa's environment and ecology. पर्यटन मंत्री म्हणटा विरोधा खातीर खंय विरोध चालला. जेटी पॉलिसी इज मेंट फॉर टुरिझम, लेट मी रिपीट, एंड नथिंग एल्स. आणि कोण हातून दिशाभूल करता तांकां हो प्रश्न विचारत आनी पॉलिसी वाचल्या आनी खंयच्या हातून कोळसो भरयला आनी खंयच्या हातून फिशींग भरयल्या ह्याच मनशांक विचाराचे थंय उबे रावले आनी बोळा मारतात ते. तांणी बरोवचें. वी आर रेडी टू लिसन टू देम, वी आर रेडी टू टॉक टू देम. पूण बोळ मारपा खातीर रस्ते केलो हे केलो डेमोक्रेसी करूनी तांकां. बट वी आर क्लियर, वी आर ट्रान्सपरंट एंड वी आर अकाउंटेबल टू आवर पीपल ऑफ गोवा एंड वी विल स्टँड बाय इट. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार आनी साहिल मांद्रेकार. कोलवाळे जेलींत परत कांड. जेलीत आशिल्ल्या अंडर ट्रायल नायजेरियन बायलेची जेल स्टाफ असिस्टंट मॅट्रन जयश्री वेंगुर्लेकाराक मार बडय. थंय आशिल्ल्या स्टाफान तिका साल्वार करून सोबतीच म्हापशें जिल्लो हॉस्पिटलांत घाली. अजाप म्हणल्यार 3 वर्सां आदीं जयश्रीकच आनीक एके अंडर ट्रायल नायजेरियन बायलेन अशीच मार बडय केल्ली. कोलवाळे जेलींतली कांडात सोंपना. हे खेपे एके अंडर ट्रायल असिस्टंट मॅट्रनाक बडयली. नायजेरियन अंडर ट्रायल बायलेन असिस्टंट मॅट्रन जयश्री वेंगुर्लेकाराक बडयली. जेलीचे नेमा प्रमाण तिगा नायजेरियन बायलांक सकाळी 8 ते 10 मेरेन जेलीचे ग्राउंडार मेकळी सोडिल्ली. सकाळी 10 सुमार 53 वर्सांची जयश्री वेंगुर्लेकार ड्युटेक जॉइन जाली. 11 सुमार तिणें त्या तिगांकूय भितर वचूंक सांगलें. तिगांयनी भितर वचूंक न्हयकार दिलो. जयश्रीन भितर वचात म्हूण आवाज चडयलो म्हूण एके नायजेरियन बायलेन तिका मूठ मारली. दुसऱ्या बायलेन तिका बडयेन धुकल्ली. हे झटापटीत जयश्रीक नाका शेवट जाले. तितल्या म्हणसर बाकीचो लेडीज स्टाफ थंय पावलो. तांणी जयश्रीक नायजेरियनांचे ताब्यांतल्यान सोडयली आनी सोमतीत म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेली. हॉस्पिटलांत तिचो एक्सरे काडला तशेंच सोनोग्राफी केल्या. तिका खंय आदीं स्पॉन्डिलिसिसाचो त्रास आनी मानेचें दुखणें. तिचेर ट्रिटमेंट चल्ला. अजापाची गजाल म्हणल्यार जयश्रीचेर 3 वर्सां आदीं कोलवाळे जेलींत आनीक एका नायजेरियन बायलेन असोच हल्लो केल्लो. त्या वेळार कंप्लेंट फायल करूंक नाशिल्ली. हे फावट कागाळ नोंद जाल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी श्यामसुंदर फट्टे. कारवारा कैगा अणुऊर्जा प्रकल्प विस्ताराक एनजीटीचो धपको. 5वो आनी 6वो युनिट उबारून उर्जा उत्पादनाची तांक 700 मेगावॅटा मेरेन व्हरूंक कर्नाटकाक मेळिल्लो पर्यावरण दाखलो एनजीटीन रद्द केलो. प्रकल्पाचो पर्यावरणाचेर कितें परिणाम जातलो ताचो अभ्यास करून राना पर्यावरण मंत्रालयाक रिपोर्ट दिवचो म्हूण भारतीय अणुऊर्जा महामंडळाक निर्देश. कारवार तालुक्यातल्या कैगा हांगासर जो अणुऊर्जा प्रकल्प आसा त्या अणुऊर्जा प्रकल्पात अतिरिक्त 700 मेगावॅट अणुऊर्जा तयार करपा खातीर जो 5वो आनी 6वो युनिटचे जे काम चालू आसा त्या कामा खातीर जो पर्यावरण दाखलो दिल्लो आसा तो दाखलो आज राष्ट्रीय हरीत लवादान रद्द केल्लो आसा. तशेंच ह्या प्रकल्पाक लागून जो पर्यावरणाचेर परिणाम जाता तेजो अभ्यास करून तेजो अहवाल आसा तो केंद्रीय पर्यावरण आनी हवामान बदल मंत्रालयाक दिवचो असो आदेश न्युक्लियर पावर कॉर्पोरेशनाक दिल्लो आसा. केंद्र सरकारचो हो म्हत्वाकांक्षी प्रकल्प हो पर्यावरणाच्या दृश्टीन अतिशय संवेदनशील क्षेत्र आशिल्ल्या पश्चिम घाटात येता. तेका लागून ह्या प्रकल्पाचो पर्यावरणाचेर तशेंच इथल्या ज्यो नागरिकांच्या आरोग्याचेर मोठ्या प्रमाणात परिणाम जाता. तेका लागून ह्या प्रकल्पाक मुळा पासूनच इथल्या नागरिकांचो विरोध आसा आनी सध्या ह्या प्रकल्पा खातीर जो पर्यावरणीय दाखलो दिल्लो तो रद्द केल्ल्यान नागरिकांतल्यान समाधान व्यक्त जाता. दोन 2007 ते 18 मजगतीं जाल्ले मीन उत्खननाचो सगळो पयसो कंपन्यां कडच्यान वाशील करात म्हूण घाल्ली याचिका गोवा फावंडेशनान फाटीं घेतली. वसुली प्रक्रिया सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण चल्ल्या म्हूण सरकाराची हायकोर्टाक जाप. सुप्रीम कोर्टान केन्नाच सगळो पयसो वाशील करूंक सांगूना. ही याचिका दवरप योग्य न्ही म्हूण एजी उलयलो. See, this is a petition filed by Goa Foundation saying that all mining which has taken place from 2007 till 2020 or up to 2018 is illegal, and therefore all the money which is there with the mine owners should be recovered in respect of all the mineral ore that was extracted during this period. Whereas the stand of the government is that insofar as these leases are concerned, whatever recovery is required to be done
has been directed to be done by the Supreme Court, and on the basis of that direction the government has acted and already passed orders for recoveries. But as the Goa Foundation is claiming that the entire money should be recovered, such a direction was never issued by the Honorable Supreme Court, and therefore such a petition is not maintainable. And we have passed an order also to that effect. Now, when the petition came up today before the High Court said that insofar as the decision of the government is concerned, you have not challenged this decision of the government, despite you being aware of this order. So therefore the High Court said that your petition is not maintainable. And when it was put to the lawyer for the Goa Foundation, they were given some opportunity as to whether to pursue this matter or not. And finally they have decided to withdraw this petition with the liberty to file appropriate proceedings. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावत प्रुडंट. धारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या सुवातेर इथानॉलाचो प्लांट येता. प्रकल्प PPPचेर प्लांट घालूंक सरकारान प्रस्ताव मागयल्यात. इत्सुकांक 25 नोव्हेंबर मेरेन प्राज. उसकारांचो समन्वयक नरेंद्र सावयकारान म्हायती दिल्या. प्लांटाचो शेतकार उद्देगांक खंय लाव जातलो. सध्या आशिल्ल्या कामगारांक नव्या प्रकल्पांक घेवंक सरकाराचो आग्रह आसतलो. PPP मोडाचेर वो इथेनॉल प्लांट सेटअप करचें अशें मत जालें आनी तातूंतल्यानूच PPP डिपार्टमेंट जें आसा सरकाराचें, त्या PPP डिपार्टमेंटान हेच्या संदर्भातली बाकीची सगळो प्रोसेस जो आसा तो कंप्लीट करून तेच्या संबंधातली एडवर्टायजमेंट जी आसा ती आतां पब्लीश जाल्ली आसा. आनीक 25 नोव्हेंबर पर्यंत RFQs अशे हेजे एडवर्टायजाच्या माध्यमांतल्यान सरकारान मागयल्ले आसात. हेचो फायदो जो आसा वो आसा की एक तर म्हणजे पोल्युशन कमी करपाच्या नदरेंतल्यान इथेनॉलाचो उपयोग जातलोच, पूण त्याच बरोबर की शेतकऱ्यांक सुद्दां एक अश्युअर्ड प्रायस वो ह्या निमतान दिवपाक शकता. कामगारांच्या संदर्भातलें धोरण जें आसा तें जे कितें एग्रीमेंट सरकाराचो जे कोण घेवपाक सोदता किंवा चलोवपाक सोदता तेंचे आनी तेंचे जे कितें डिस्कशन जातलें तातूंतल्यान खरें म्हणजे ठरतलें. पूण आमचें म्हणणें आसा, आग्रह आसा की आशिल्लो जो कामगार आसा तातूंतलो जो स्किल्ड आसत, जो तातूंतल्यान हें काम करपाक शकता आनी जेंच्या त्या एजीच्या भितर जे बसता आसत, डेफिनेटली तांचो विचार जो आसा वो करपाक जाय. बार्रांनी टायट गिरायकांक घरां सोडपाचें जाल्यार खंय बारवाल्यांचें दिवाळें जातलें. फोंडेचो आमदार मंत्री रवी चिट्टोलेवाजी. बार्रांनी कर्नाटक महाराष्ट्रांतल्यानय गिरायकां येतात. तांकां घरां सोडप म्हणल्यार 100 रुपयाचें गिरायक, टॅक्सीक 1000 खर्च म्हणून रवीन जमिनी परिस्थिती सांगली. गोंयचे लोक आमचे सोरो पिता पूण पडना हालना काय मरे प्रॉब्लेम ना. कोण सोरो पिता तांकां टॅक्सी आपूण धाडपाचें. टॅक्सी करून परवडटलें म्हणजे बारवाल्यांक जिवाळें. हे तुमचे मिनिस्टर सांगता न्हू. अरे म्हाका सांग, कोणी येयलो आनी बारा बसलो तो कोण आतां खूब टुरिस्ट येता. कर्नाटक येता, आनी हेंचे येता, महाराष्ट्र येता, गोंय सगळे तेंचे टेबलार बसले, टायट जाले. मागीर ते टायट हे पितले 5 रुपया 10 रुपयाचे 100 रुपयाचे आनी टॅक्सी 1000 रुपयाची. गोंयच्या सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक एकूच ॲप केल्यार टॅक्सीकारांचो प्रस्न सुटूं येता. मंत्री माविनान सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक विस्वासांत घेवन निर्णय घेवचो पडटलो म्हूण कळंगुटेचो आमदार मायकल लोबो मागता. मुख्यमंत्र्याक घेवन माविनाची टॅक्सीवाल्यां बरोबर बसका आसा. हे बसकेक टॅक्सीवाल्यांक मान्य जावप्या सारकोच खंय निर्णय जातलो. तेजेर डिसिजन चीफ मिनिस्टर करतलो आनी मोविन गुदिनूय सजमान घेवपाक जाय की लोकलांक कॉन्फिडन्सानूच घेवन करप तें जातलें. तें आमचे लोकल टॅक्सी ओनर जे आहा तांकां तेंचे वांगडा जी मिटींग जावपाची आहा CMची, तितून मिनिस्टरूय आसतलो, तितून डिसिजन येतलें सारकें येतलें. जे गोंयच्या मेजॉरिटी टॅक्सी ओनरांक जाय तशें डिसिजन येतलें. आनी सगळे लोक आयज जे म्हणटा की आमकांय टॅक्सीन भोंवपाक जाय, कित्याक केन्ना केन्ना बशी आसना मेळना, मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट गोवा टॅक्सी खूब आहा. सो अशें जर तर
तेंचे भितरूच जर सगळ्यांचो एक मत जावन एक बरें तांकां ॲप करून दित जाल्यारूय फुडें वचोंक शकता. कळंगूटचो आमदार मंत्री मायकल लोबोन पर्रास शेतकारां खातीर शेत कापणी मागण्याचें उक्तावण केलें. तरणाट्यांनी शेती वेवसायाकडे येवपाची गरज ताणें उलोवन दाखयली. भुरग्यां ते शेतांनी देवना, ते शेतान देवपाक खंय तरी लॉसता आनी तांकां तेंचे भितर जी लॉस आसा ती काडून घेवपाची गरज आनी तांकां सांगूंक जाय की तुमी शेतान देवा आनी तुमी पोरसूं लाया म्हणून. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे. नैऋत्य मान्सूनाक परतीचे वेध. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी दडको. फाटल्या 2 दिसां सावन जगलां गडगड मारून गोंयांत चडशा सुवातांनी पावस पडटा. गोंयच्या वेधशाळेन फुडले 2 दीस येलो अलर्ट जारी केला. अंदू सिजना परस मातसो उणो पावस पडला. मजगती परतीचे वेध लागिल्ल्या मान्सूनान 70 बार्देस पेडण्याक झोडलें. रस्त्यार आंगणांनी घरदारांनी उदक. नैऋत्य मानसूनाक परतीचे वेध. साउथ वेस्ट मानसून का जो विड्रॉवल है दैट इज स्टिल इन प्रोग्रेस. एज ऑन टुडे यानी कि 14 अक्टूबर को जो मानसून का विड्रॉवल लाइन है दैट इज पासिंग थ्रू नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ बिहार एंड झारखंड. वायपय 70 मोठो पावस. 2.5 वरां सेगीत पावस पडून रस्ते उदकापोना. लोकांच्या आंगणात घरादारांनी उदक. गाडयांचे लोकांच्या गाडयेन तांकां बी आत्मान लागले की इतले उदक आहा म्हणून तेच्या लेवलाक उदकाचे लेवल इतके आहा तेंच्यांनी आपले हितून घातले गाडयो तेंचे बी गाडयो थोड्यांचे डॅमेज जाला. अचानकपणे वाळपय बुट्टी आयल्या आणि नॉर्मली कशें जाता की वाळपय जी अवलेडी कडेन जो ब्रिज आसा ते ब्रिजा कडेन बुट्टी येता. पण ह्या वर्सा जर पळोवपाक गेले जाल्यार हाती कडेन मागीर हॉस्पिटला कडेन मारुतीच्या देवळा कडेन आणि खुबशे जे वाळपय बिजनेसमॅन आसा तेंच्या दुकानांनी घरांनी उदक भरलेलें आसा. आणि हो अचानक एक ढगफुटी टायप प्रकार हो सत्तरीन घडलेलो आसा. आणि खुबशा प्रमाणात गाडयो ब्लॉक जाल्ले आसा, रस्ते ब्लॉक जाल्ले आसात आणि खुबशे बिजनेसमॅन आसा तेंची लॉस जाल्ली आसा. पेडण्या मोपा वाठारांतूय पावस. मोपा या परिसरात जे आमेरी पेडणे या भागात भरपूर पाऊस पडला आणि काही जाग्यार रस्त्यावरून पाणी वयताना आमकां सध्या दिसपाक येता. एकंदर पेडणे वाठारांत काही जाग्यार पाऊस भरपूर पडला आणि काही जाग्यार अजिबात थेंबभर पाऊसय ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.